आणि आम्ही मेगा कॅम्प्स ते चालू केल्या. या मेगा कॅम्प्स आज देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे एक विचारधारा आणि प्रायम मिनिस्टरची जी विचारधारा आम्ही जेन्ना चर्चा केल्या हे मेगा कॅम्प्साच्या माध्यमांतल्यान लोकांक हे प्रजेचे दारार आरोग्य सेवा व्हरपाचो तो प्रयत्न आमी चालू केल्या. त्याच बरोबर आता पयर तुवें ते एक सुनील दुरीचे घातलेले साहिल दुरीचे घातलेले. असे चॅक्स जेन्ना येता केन्ना केन्ना खर्च बी व्हडलो आसता. आनी खर्च कित्याक येता कित्याक जेन्ना ताका एक एडवान्स स्टेजचेर तुमी कॅन्सराचे दुयेंस आनी ते कॅन्सराचे दुयेंस तुमी आयडेंटिफाय करता मागीर ते हाती भायर वयता कांय गोष्टी केन्ना केन्ना परवडना. आनी म्हणूनच आयज मेगा कॅम्प्सच्या माध्यमांतल्यान पयर आमी मेगा कॅम्प्स आमी जेन्ना आमचे डायरेक्टर आहा फ्रजेल आहा आयज मेन म्हणजे कितें आहा की जेन्ना मेगा कॅम्प थंय एमआय आयलो एक मनशाक मया आनी ते एमआय आयले उपरांत आयले म्हणून ते सांगपाचो मुद्दो इतलोच नुवे आनी त्याच माध्यमांतल्यान एक वेगळ्या लेवलाचेर आमी प्रजेच्या दारार लोकां मदीं वचून लोकांची सेवा वेगळ्या तरेन करपाचो आमचो प्रयत्न. हांवें पयर सांगलें तुमकां की स्टेट केअर्स म्हणून नवो कन्सेप्ट आयज मिडियाचे लोक आनी तुमी सगळे तुमच्या घरांत कोण ना कोणाचो तरी अनुभव तुमकां आसतलो की कोण जर बरो नासला श्रीमंत कितले आसूं त्या मनशाक बी दिसता की कोण तरी सरकारान वेगळ्या तरेन एक भुमिका घेवपाची गरज आहा ज्या माध्यमांतल्यान लोकां खातीर आमी कितें तरी सरकार करपाक जाय. एलायड सायन्सीस आमी करता पूण एलायड सायन्सीस शिकून भुरगे आयज तांकां ऑपॉर्च्युनिटी गावना की खंय तरी तांकां ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे ह्या तरेची ऑपॉर्च्युनिटी गावंक जाय जे तांचो उपयोग सरकार आनी सरकारी सिस्टमान तांकां इंटिग्रेट करपाची गरज आहा. इतल्या दीस हांव मातसो शांत आशिल्लो कितें म्हाज्या मनान बी एक वेगळ्या तरेची एक विचारधारा आशिल्ली की कशें आयज आमच्या मतदारसंघात तुमी गेल्यार ऑल ओव्हर गोवा मेगा कॅम्प्स आमी कित्याक करता मेगा कॅम्प मॅपिंग ऑफ पॉप्युलेशन करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. एलायड सायन्सीचे भुरग्याचे ऑलरेडी डेटाबेस हांवें तयार करपाक सांगलेले आसा. त्याच बरोबर आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान केअर टेकराचे आयज लोक 500, 600, 700 रुपया दिवन कोणाक तरी ते घालता ते चोऱ्यो जाता ते चोरयेचे सोडून दी. दॅट इज नॉट प्रायोरिटी इन द हेल्थ सेक्टर. हेल्थाचोच आमी विशय आमी धरया. ते हेल्थाचे कितें जाता मागीर ते लोक मागीर ते कामाक वयता. आयज एकटे मनशान म्हाका मेसेज धाडला तुम्ही एकदम बरें काम केलें की हे तरी हे तुम्ही सांगून की तुम्ही केअर टेकरीची सोयी सुविधा करतले कित्याक आपलो चलो बी कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो पूण ताका काम सोडचें पडलें कित्याक आपल्या आईचे ते लक्ष ते दिवंक शकलो ना नाल्यार आमचे कडेन फॅसिलिटी नासली. आनी म्हणूनच हे केअर टेकर कशें आमी एक सिस्टम घालून आमच्या माध्यमांतल्यान हे केअर टेकर म्हाका दिसता की सरकारान एक वेगळ्या तरेन बजेट हेड आमचे जे आसा ते ट्वीक करून आमकां ह्यो सगळे सोयी सुविधा सामान्य मनशाची जनतेचेर आमी वेगळ्या तरेन आमी लक्ष दिवपाची गरज आहा. व्हडल्या हॉस्पिटलान नॉर्थ गोवा हॉस्पिटल आसूं साउथ गोवा आसूं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसूं गोवा मेडिकल कॉलेज आसूं हे सगळे गोष्टी वेगळ्या तरेन इंटिग्रेट करपाची गरज आहे आणि ते आमचे काम ऑलरेडी चालू केल्या. हे प्रेझेंटेशन बी हांवें केंद्र सरकाराक धाडून दिलें की हे कन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान प्लस गांवांत तुमी गेल्यार फिजिओथेरपी केल्लो भुरगो आसूं आयज वेगळ्या तरेन आमी आमचे एलायड सायन्सीच्या वेगळ्या स्ट्रीम्सान आमचे भुरगे जे शिकून भायर सरतात. मॅपिंग ऑफ पॉप्युलेशन केल्यार आनी ते मॅपिंग केल्यार आमकां ह्या तरेचे इंटिग्रेशन आमी हेल्थाचे आमी करूं शकता की सब हेल्थ सेंटरच्या माध्यमांतल्यान आयस्टॅट मशीन्स ते उपलब्ध करपाचे ऑलरेडी डिस्कशन अबाउट कडेन म्हाजें चल्लां. आनी हे आमी तांकां लिजाचेर आमी घेतले ते मशीन दिवन ते ल्हान मशीन आसले तरी बी तेजे कॉस्ट पयलीं 5-5.5 लाख एक मशीन आशिल्ली ते बी देंवला. आनी त्याच बरोबर इंटिग्रेटेड एक प्लॅटफॉर्म ते येता तुमकां सांगता की इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म ह्या तरेचे करपाक जाय जे इवन मॅपिंग जेन्ना आमी करता ते गांवांत जर स्ट्रोकाचो पेशंट आसलो आमी पळयता मनशाक सामान्य मनशाक त्रास जाता ते पेशंटाक कंटिन्युअस दुसरे कडेन सेंटरा कडेन व्हरपाक फिजिओथेरपी दिवपाक हे मॅपिंग करून ती सोय घरोघरी पावपाचो प्रयत्न आमचे चालू जाला. आनी आमी हे कशें करतले तुमी म्हणटले तुमचे इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन कितें इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन आमी ऑलरेडी तयार करपाच्या मार्गार आमी लागल्या. आमकां गांवांत सब हेल्थ सेंटरान 21 तरेचे ब्लड टेस्ट उपलब्ध करून फुडल्या 3 म्हयन्यान 4 म्हयन्यान आमचे चालू आसतले प्लॅन फक्त सेमी ऑटो एनालायझर न्हू आयस्टॅट मशिनाच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे टेस्टिंग आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आमी चालू केला. त्याच बरोबर इंटिग्रेटेड अँब्युलन्स सर्व्हिसीस आनी एडिशनल अँब्युलन्स ते प्रपोजल सरकार कडेन ऑलरेडी घातलेले आसा. त्याच बरोबर आमी कॅन्सराचे दुयेंस हे वाडपाक लागले गोंया राज्यांत म्हणून कॅन्सराचे दुयेंस मागीर फुडें वचून लायफ कॉम्प्लिकेट जाता पेशंटाचे म्हणून आमकां वेगळ्या तरेन लक्ष घालून प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिनाच्या फक्त घोशणा आमी करिना. सरकार आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जी विचारधारा आहा की सगळ्या दृष्टिकोनात प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन आनी आरोग्य सेवा प्रजेच्या दारार पावंक जाय पूण पावपाक जाय जाल्यार सरकाराची भूमिका त्या तरेची आसपाक जाय. आयज आमी ऑलरेडी सांगलेले आसा आनी डायरेक्टर म्हाजे कडेन आमचे बरोबर आशिल्ली
आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेज आणि जे कोण टेस्टिंग करपाक रक्त तपासपाक येता बाय डिफॉल्ट कॅन्सरचे मार्कर एंड थायरॉइड आनी इतर काही गोष्टी जे करपाक जाय ह्यो टेस्ट आम्ही ऑटोमॅटिकली आम्ही करून त्यांच्या आम्ही करतले म्हणजे त्याचो डेटाबेस आमचे कडेन आसतलो. आयज आम्ही केन्ना पळयता केन्ना मनशाक दिसता की आपले कॅन्सर ना पूण अचानक तेका मागीर एक दीस आमकां कळटा की तेजे अचानक तेका सेकंड स्टेज काय थर्ड स्टेजाचेर कॅन्सर मार्कर करूंक ना. अटलिस्ट कॅन्सर मार्कराच्या माध्यमांतल्यान आम्ही ह्यो सगळ्यो गोष्टी आम्ही खूप प्रमाणात आम्ही कंट्रोलान आम्ही दवरूंक शकता. आयज कॅन्सराचे मार्कर आनी टेस्ट अवेलेबल आहा गोवा मेडिकल कॉलेजान. नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अवेलेबल आसा, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अवेलेबल आसा. आनी हे सगळे गोष्टी हांवें मंत्री जातकूच हे सगळे गोष्टी जाग्यार घालून आयज आम्ही ते मॅन्डेटरी आम्ही डॉक्टराक सांगलेले आसा तुम्ही टेस्ट करपाक काय हरकत ना करा. म्हणजे आम्ही पॉप्युलेशन आणि गोंयची जनतेची योग्य तरेन आम्ही सेवा करू शकतले. आणि त्याच बरोबर हे कॅन्सराची दुयेंस आनी रोग ह्या तरेच्या अक्षरशः परिवार समाप्त जाता. आणि म्हणूनच त्या दृष्टिकोनात खंय तरी सरकारान पावलां घेतल्या तर आम्ही वेगळ्या तरेन आम्ही हे सगळे गोष्टी आम्ही लक्षात घेऊन आम्ही एक इंटिग्रेटेड सिस्टमच्या माध्यमांतल्यान सेवा बी दिवू शकता. आम्ही स्ट्रोक आयिल्ल्या मनशाक आनी पेशंटाक आम्ही योग्य तरेचे आम्ही सांभाळू शकता. गांवांतलो जाणटो पॅलेटिव्ह केअर आनी तरी आमचे डॉक्टर आयरा आयज सिप्ला फाउंडेशनाच्या माध्यमांतल्यान ती काम करता. आयज ह्यो सगळ्यो गोष्टी आम्ही इंटिग्रेट केल्यार सामान्य जनतेचेर आम्ही स्टेट केअर्स म्हणून तुका पयर सांगले भाशणात कोंकणी आनी मराठीन अनुवाद म्हाका जो शब्द वापरपाचो आहा तो वेगळ्या तरेन हांव करता. म्हाजो एक वेगळ्या तरेन मनान कितें चल्ला पण आम्ही राज्य आम्ही लोकांचेर प्रजेचेर आमचे लक्ष आहा आणि प्रजेच्या खातीर आम्ही एक वेगळ्या तरेचे पाठबळ आणि लोकांचे जीवन आम्ही वेगळ्या तरेन आणि वेगळ्या तरेचो धीर गोंयचे जनतेक दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा. हे आम्ही इम्प्लिमेंट करतले आणि त्याच बरोबर आरोग्य सेवा गोंया राज्यात ह्या तरेचे आसतले सेवा ह्या तरेचे एक रोबस्ट मेकॅनिझम गोंया राज्यात आम्ही तयार करपाचो आमचो प्रयत्न आम्ही चालू केला. दुसरी गोष्ट फाउंडेशन 1 म्हणून टेस्ट आहा खंयच्याच राज्यात ना अवेलेबल ना गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलान. आणि इवन प्रायव्हेट हॉस्पिटल ते फ्री करीन दिना ते एक टेस्टाक 2-3 लाख रुपया लागता. आता कित्याक जाय फाउंडेशन 1 कॉम्प्लिकेटेड केसेस आणि तरेतरेचे केसेस फाउंडेशन 1 गोंया राज्यात आम्ही ऑलरेडी मुंबईचे कंपनीकडे इंटरनॅशनल कंपनी त्याच्याकडे उलयल्ले आहा. हे आम्ही सध्या आम्ही CSRच्या अंडर आम्ही चालू करतले जे प्रत्येक टेस्ट कॉम्प्लिकेटेड जे आहा आणि इवन सिंपल जे आमचे डॉक्टराक दिसता की हे सगळ्या गोष्टी आम्ही मार्गार आम्ही लावंक जाय आणि म्हणजे पेशंटाक हे टेस्टाची गरज आहा तर आम्ही हे टेस्ट आम्ही फाउंडेशन 1 म्हणजे ते अमेरिकेक वयतले टेस्ट आणि आयल्या उपरांत आमकां कळटले की गुड पाथवेज जे आणि बॅड पाथवेज म्हणून येता ते गुड पाथवेज आणि बॅड पाथवेज जे आयल्यार ऑटोमॅटिकली तुमकां कळटले की बाबा खंयचे टेस्ट आणि खंयचे ट्रिटमेंटाचो प्रोटोकॉल तुमकां इम्युनोसेल थेरपी जाय तुमकां तरेतरेचे नवे प्रोटोकॉल्स खंयचे आमकां टेस्ट जाय आमच्या लोकांचे जीवन आम्ही वाचू शकता आणि योग्य तरेचे रिस्पॉन्सिव्ह आम्ही ट्रीटमेंट कॅन्सराचे आम्ही त्या पेशंटाक आम्ही दिवू शकता. हे फाउंडेशन 1च्या माध्यमांतल्यान हे आम्ही करू शकता. काही टेस्ट असे आहा की बोन मॅरो काडटा काही टेस्ट असे आहा की रक्ताच्या आधाराचेर करता काही टेस्ट आसा की हे बायोप्सी करून ते तो पीस जो आहा ते आम्ही धाडटा अमेरिकेक आणि त्या माध्यमांतल्यान तांकां कळटा की हो रिस्पॉन्सिव्ह टेस्ट जो आहा. गोवा एकमेव पहिले राज्य आसतले देशान जे काही फाउंडेशन 1चे टेस्ट आपल्या सिटिझन्साक कॅन्सराचे पेशंटाक ते आम्ही फ्री आम्ही दितले म्हणजे आमचे लोकांचे जीवन आणि एक फोकस अँड टार्गेटेड प्रोटोकॉलच्या माध्यमांतल्यान आम्ही लोकांचे जीवन आम्ही वाचू शकता. आणि हे आम्ही ह्या तरेन आम्ही पावलां आम्ही घेवपाचे आम्ही केल्ले आसा. आयज नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हांव जेन्ना गेला तेन्ना आम्ही मस्ती चल्ल्या ड्रायव्हरांची न असल्यार बरे गव्हर्नमेंट सर्व्हिसान पयर कार्डियक पेशंट एक आशिल्लो ते कार्डियक पेशंटाचे काम न करूंक जाय म्हणून त्यांनी गाडी मोडून सायडीक दवरपी असे ड्रायव्हर आहा त्या दोगांक हांवें सस्पेंड केला आणि एक LDC आहा तेंचो लिडर आणि ते तिगांक हांवें सस्पेंड करून ऑर्डर माझ्या ऑफिसान हांवें मागून घेतल्या. एक लक्षात तुम्ही घेवंक जाय की आम्ही डॉक्टरांक बी हांवें स्पश्ट सांगला तुम्ही काम करताना तुमचे कोर्ट्स पासून सगळे गोष्टी आणि आयज आम्ही बेडशीट पासून आम्ही ते मंडे ट्युजडे वेनसडे थर्सडे फ्रायडे सॅटर्डे संडे ते बी इम्प्लिमेंट करपाक हांगा गोवा मेडिकल कॉलेजाक डीन बसला सगळे आमचे डायरेक्टर आहा आम्ही तांकां सांगलेले आसा. हे सगळे गोष्टी आम्ही करताना जे कितें आम्ही ऑलरेडी आम्ही विनंती आम्ही केल्ल्या काय सिस्टमिकली चेंजीस करपाक जाय हे आयज इन्स्पेक्शन करून हे सगळे प्रोटोकॉल्स कशे जाग्यार घालपाक जाय हे सगळे गोष्टीचेर आम्ही आयज चर्चा केल्या. तुमकां सांगपाचो मुद्दो इतलोच की आयज देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान आयज नरेंद्र मोदीजीच्या एक गोंया राज्याक त्यांनी आयज सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आम्ही दिले. त्याच बरोबर आयज आम्ही सेंटर ऑफ एक्सलन्स करपाच्या मार्गार आम्ही आहा. त्याच बरोबर कॅन्सराचे हॉस्पिटलाचे काम फुल स्विंग चालू आहा.
म्हणून तुमकां सांगपाचो मुद्दो इतलो आसा की मेगा कॅम्प्स हे व्हडल्या प्रमाणात आमी तेजी एक वेगळ्या तरेचे एक पॅरामिटर्स आनी वेगळ्या तरेचे एक कितें एनहान्स करीत रावतले आमी मेगा कॅम्प्स. म्हणजे प्रत्येक मेगा कॅम्पाक तुमकां वेगवेगळे एडिशनल कितें तरी गावतले त्या कॅम्पान. आनी ह्याच तरेन गोंयभर 40 मतदारसंघात हे मेगा कॅम्प जातले. त्याच बरोबर नवो प्रपोजल आमी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कडेन धाडला की मोबायल युनिट्स ह्या तरेचे मोबायल युनिट्स जे काही मोबायल क्लिनिक्स आम्ही एक मतदारसंघात एक मोबायल म्हणजे गोंय राज्यात 40 म्हणजे 40 मतदारसंघात हे इंटिग्रेटेड मोबायल क्लिनिक्स आम्ही प्रत्येक पंचायत वायज आम्ही ते रोटेट करू शकता. म्हणजे हे आमचो प्रजेच्या दारार आणि स्टेट केअर्स आणि प्रजेच्या दारार आरोग्य सेवा व्हरपाचो हो प्रयत्न आम्ही चालू करपाचे काम आम्ही घेतला हातीन. तुम्ही पळयतले जसे जसे दीस वयता फुडें एक टेस्ट आम्ही नवे करता, कॅन्सराचो प्रोटोकॉल आम्ही चेंज केला. म्हणजे ह्या सगळ्या दृष्टिकोनात तुम्ही पळयल्ले आसतले गोवा मेडिकल कॉलेजात केअर टेकर म्हणून ते येता लोकांक अक्षरशः केन्ना केन्ना गरीब मनशाक परवडना. तो जर कामाक असलो तसोच पेशंट सोडून वयता, तो सांजचो आयलो ना आयलो पण कितें आहा तो आपल्या तो कसो म्हणून ताका परवडटले. आनी म्हणून हे सगळे सिस्टमिकली आनी ह्या लोकांक आमी एक इंटिग्रेटेड सिस्टम आमी तयार करून ते केअर टेकर आमी एक वेगळ्या तरेन लोकांच्या जिवनान वेगळ्या तरेचे समाधान आणि वेगळ्या तरेचे धीर दिवपाक म्हणून सरकाराक करपाची गरज आहा. म्हणून आमी हे सगळे गोष्टी हातीन घेतल्या. हे सगळे इंटिग्रेटेड जावन फुडल्या 4 म्हयन्यान जाग्यार येतले. तो पर्यंत आमी कॅन्सराचे मार्कर्स पासून आयज फाउंडेशन 1 टेस्ट ते तुम्ही अनाउन्स केल्यार जाता. मिडियाचे आमचे भाव आहा, तूं केन्ना कितें धाडल्यार तेवटेक आमी लक्ष घातला आनी आमच्या ऑफिसान धाडलेले आसा कितें आमी करूं शकता त्या पेशंटाक आमी करतले मदत. आनी त्याच बरोबर कितें आसता की कोणी मिडियाचो आहा तुम्ही बी जागृत रावपाची गरज आहा. आयज थंय एक व्यापार चल्लोलो ते बेसमेंटान एकूच तुमचोच मिडियाचो कोण तरी म्हापशेच्यान म्हाका धाडलेले. आयज कोण तरी ते रेट लावन हे सगळे जातात तेजेर हांवें तांकां वॉर्निंग दिल्ली आसा की प्रायव्हेट एम्ब्युलन्सीस आमचे पेरिफेरीत आमचे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलान बेसमेंटान बी कोणाक अलाव करपाचे ना. आनी हे सगळे गोष्टी एम्ब्युलन्स फोडून दवरता. म्हाका दिसता की इंटिग्रेटेड 108च्या अंडर एम्ब्युलन्सीची सेवा बी घालपाची गरज आहा. म्हणजे ड्रायव्हर हायर अँड फायर बेसिसचेर दवरल्यार तर व्यवस्थित आमी सेवा आमी घेवं शकता. लोकांच्या जीवनाचो विषय आहा आनी म्हणूनच आमी आयज हे सगळे गोष्टी आमी हातीन घेतलेले आसा. आरोग्य सेवाचेर उलोवंक गेल्यार आमी आयज थंय आयसीयू बी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी तयार केल्ले आसा. कांय दिसान ते बी चालू जातले. म्हणजे थंय नी रिप्लेसमेंट पासून आनी इंटिग्रेटेड आनी प्रोसिजर्स आमी थंय उपलब्ध आतां 8 to 12 बेडेड आयसीयू करपाचें काम ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लें आसा. व्हेंटिलेटर टेक्निशियन कांय टेक्निशियन्स आमी घेतल्या, कांय टेक्निशियन घेवपाचे आसा. आनी त्याच बरोबर गोवा मेडिकल कॉलेजाक आमी एक टीम तयार केल्ली आसा की NABH एक्रेडिटेशन करून घेवपाक. म्हणजे सगळे सिस्टम आमच्या जाग्यार आमी हाडूं शकता. आयज कितें आसा मेडिकल ऑडिट केन्ना जावंक ना. हे मेडिकल ऑडिट करपाची गरज आहा. आनी हे मेडिकल ऑडिट आयज डॉक्टर सुनील बांदेकर म्हणून मेडिकल डायरेक्टर ब्रीच कँडी हॉस्पिटलचो मुंबय प्लस तो NABHच्यान तो डायरेक्टर येता ते सांबाळटलो एक्रेडिटेशनाचे ते काम करताले. हे आमी तांकां इन्वॉल्व केल्या. म्हणजे ते आमकां मार्गदर्शन करून गोवा मेडिकल कॉलेज आनी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आनी बाकीचे आमचे संस्था ज्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स आमी मार्गार आमी लावंक शकतले. वेगळ्या तरेन आयसीयू बेड इन साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हांवें सांगल्या प्रमाणे आमची एक जबाबदारी आहा. आयज लोक कंप्लेन करता की कांय सेवी सुविधा आमकां आनी एनहान्स करपाक जाय. आमी थंय फाटीं खंय तरी पडल्या ते आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी ते फुडें व्हरपाक आमचे पूर्ण प्रयत्न आसतले. थंय आमी नर्सिंग इन्स्टिट्यूट ते लास्ट 2 फ्लोराचेर आमी इंटिग्रेट करून आमी चालू करपाचो आमचो प्रयत्न डायरेक्शन ऑलरेडी दिल्या. म्हणजे एडिशनल नर्सीस आनी भुरग्यांक ऑटोमॅटिकली गव्हर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज वाडल्यार ऑटोमॅटिकली तांकां बी फेसिलिटी गावतली. तरेतरेचे गोष्टी पॅलिएटिव्ह केअरचे एक रिपोर्ट तुमच्या फुडें हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो जे आमी कितें काम आमी केल्या. आमी आयज ओल्ड आजिलोच्या ओल्ड बिल्डिंगाच्या फुड्यान आमची ओल्ड ते बिल्डिंग आमी डिमॉलिश केल्ली. तुमकां खबर आसतली ते ओल्ड एक आमची एक जमीन आहा थंय आमी मल्टी फंक्शनल डे केअर सेंटर करपाक आमी प्रपोजल केंद्रा कडेन धाडला. इंटिग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर, पॅलिएटिव्ह केअर अँड ओन्कॉलॉजी डे केअर सेंटर, डेंटल फॅसिलिटीज, आयुष सेंटर, अकॅडमिक सेंटर फॉर PG स्टुडंट्स विथ सेमिनार रूम अँड लायब्ररी सेंटर सपोर्टेड सरकारा कडेन आयल्या ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवला खातीर. हे सगळे गोष्टी आमी करपाक म्हणजे ओव्हरव्यू इतले दीस तुम्ही म्हणटाले न्ही हांव ना म्हणून कांयच सांगना म्हणून कितें करून मागीर तुमचे फुडें येवन म्हणजे लोकांक धीर दिवपाक म्हणून मिडियाचो तुमचो पूर्णपणे आमकां सहकार्य लागतलें. आमचे खंय चुकता ते बी नजरेक हाडून दिल्यार काय हरकत ना. तेजेर आमी इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आहा. आनी त्याच बरोबर आयज 3 जाण जे सस्पेंड जाल्या ते म्हणजे गुरुदास पेडणेकर ड्रायव्हर, सुबोध नायक ड्रायव्हर आनी यशवंत गांवटरकर तांचो लिडर.
तो एक एलडीसी म्हणून काम करतालो, त्या तिगांक हांवें सस्पेंड केल्ले आसा आनी तांकां फुडल्या 2 वर्सां घेवपाचो ना परत. आनी तांकां सध्या इवन ऑफिस न्हू, तांकां काम करून दिता पेरिफेरीन. आमकां हांगा गरज ना तेंची. आनी मेन म्हणजे ह्या तरेचे लोक जे सिस्टम पाड करता, लास्टाक कोणाची जीवन, फाल्यां तुमचो भाव आसूं शकता, तुमची आई आसूं शकता. आनी जर आमचे अँब्युलन्साचे ड्रायव्हर ह्या तरेचे काम करूंक लागले आनी दुर्लक्ष करूंक लागले म्हणजे यांचेर एक्शन घेवपाचीच गरज आहा. आयज डॉक्टराक हांवें तापोवन काडला, कोट घालून येवपाचे, फेस्ताक आयल्या काय कितें. आयज डॉक्टराचेर बोर्ड लेबल आसूंक जाय, फार्मासिस्ट कोण आहा ते तुमकां कळपाक जाय, तुम्ही जर कोणाचे नजरेक हाडून दिवंक जाय. हे सगळे रुल्स रेग्युलेशन्स आहा आनी ह्या रूल रेग्युलेशनच्या आधाराचेर काम करपाक जाय. आयज गोवा मेडिकल कॉलेज कितें आहा, फक्त मिडियाक ब्रीफ करपाक काय मिडियाचेर इफेक्ट न्हू, हे स्ट्रिक्ट रावनूच काम करूं जाय. म्हाका कंप्लेनी भरपूर आयली, डायरेक्टरा कडेन बी कंप्लेनी खूब आयल्यो. डायरेक्टर एकटे कितें करतले, आयज तिचे कडेन बी कंप्लेन खूब आयल्या. आयज तिचे कडेन कंप्लेन आयले ती म्हाजे नजरेक हाडटा, पण हांवें मंत्री म्हणून कितें तरी वचून फिल्डार करपाची गरज आहा. म्हणून तुमकां सांगलें जे कितें एक्शनाची गोश्टी आहा, पण एक्शनच्या पेक्षा चड आमी कॅन्सराचो प्रोटोकॉल कसो आमी ट्रीट करपाक आमी घेतल्या आनी ज्या तरेन आमी कॅन्सराचे दुयेंस खंय तरी आमी नियंत्रण आनी प्रिव्हेंटीव केलें. हांवें तुमकां पयलीं सांगलें, म्हाज्या आवयक सुद्दां कॅन्सर आसल्या कारणान हांव पळयता की जे त्रास जाता परिवारान आनी जे त्रास जाता घरान, आनी ते त्रास लोकांचेर येवं न्हय, लोकांच्या जिवनान खंय तरी त्रास जावं न्हय. म्हाका परवडटा, फाल्यां म्हाका जाय जाल्यार हांव देशांतलो नामनेचो डॉक्टर 24 वरां भितर हांगा हाडूं शकता, पूण सामान्य मनशान कितें करचें. आनी ताका प्रिव्हेंटीव मेडिसीन कॅन्सराचो प्रोटोकॉल हे एकमेव राज्य आहा, एकमेव राज्य परत सांगता जे काही कॅन्सराचे मार्कर बाय डिफॉल्ट आमी चेक करतले. आज एकमेव राज्य जे फाउंडेशन 1 टेस्ट आमी करतले, जे खंय बायोप्सी केल्लो तुजो पीस अमेरिकेक धाडून ते परत हाडटले. तो पर्यंत आमकां रिपोर्ट आमचे कडेन येतलो आनी तेजे नंतर आमकां गुड पाथवेज आनी बॅड पाथवेचे आमी डिफरन्शिएट आमी करतले. म्हणजे गुड पाथवेज खंयचे म्हणजे रिस्पॉन्सिव्ह ट्रिटमेंट आमी ते दिवंक शकता ते दिवपाचो आमचो. म्हाज्या आवयक बी तेच केल्ले, आयज सामान्य जनतेक बी म्हाज्या आवयक हांवें पयशे दिल्ले ताका आनी ती म्हाजी आई म्हणून हांव करतलोच. पूण त्याच बरोबर गोंयचे जनतेक त्रास जावं न्हय, लोकांक परवडना ह्यो गोश्टी. आनी जे कितें परवडना म्हाका दिसता की आमचो बजेट वेगळ्या तरेन ट्वीक करून आमकां प्रायोरिटी सेक्टर आमचो हेल्थाचेर वेगळ्या तरेन आमकां लक्ष दिवपाची गरज आहा. एक प्रत्येक आमदार मतदारसंघान 40 आमदार यांचे कडेन चर्चा करून तांकां जे तरेचे टेस्ट ज्या तरेचे तांकां दिसता, पयर आमी मये आमी अनाउन्स केल्या की शिराव आमी वेगळ्या तरेचे अपग्रेडेड RMD जे काही एमर्जन्सी सेंटर आसतले ते आमी करतले. त्याच बरोबर मये PHCची गरज आहा. आयज एका तालुक्यान केले म्हणून जावचें ना, एक मतदारसंघान प्रायमरी हेल्थ सेंटराची गरज आहा. हे सगळे गोष्टी आमी मार्गार आमी लायल्या. आमचो एक प्लॅन आनी वर्ल्ड बँकाचो बी एक प्रपोजल आहा, जे काही वर्ल्ड बँकाच्या माध्यमांतल्यान एक PHC CHC हे सगळे अपग्रेड करपाक ते सॉफ्ट लोन दितात, तेजेर बी आमी चर्चा चल्ल्या. बिल गेट्स आनी मेलिंडा गेट्सचे फाउंडेशन ते बी आयज वेगळ्या राज्यान वेगळ्या तरेन मदत करपाक हेल्थ सेक्टरान तांचो प्रयत्न चालू आहा. कॅन्सरा खातीर बी तांचे खूब प्रयत्न देशभरान चालू आहा. तांकां बी वेगळ्या तरेचो प्रपोजल तांकां धाडपाचें आमचे डिपार्टमेंट काम करता. ह्या तरेन आमकां काम करून आमकां पावलां आमी घेवंक जाय. परत हांव मिडियाक सांगता की कितेंय जर खंय चुकता डिपार्टमेंटान बी नजरेक हाडल्यार कांय हरकत ना, पूण आमकां इम्प्रुवमेंट करपाक जाय. तुमच्या घरान बी ते त्रास जावं न्हय, म्हाज्या घरान जे त्रास म्हाका जाला ते तुमच्या घरान त्रास जावं न्हय. आनी कॅन्सराची दुयेंस कशें आसता, मनशाक केन्ना केन्ना होप दिता, मागीर ते होप आपुणूच काडून घेता. म्हणून ते दुयेंस कंट्रोल्ड मॅनरान जर आमी योग्य तरेन फोकस्ड आमकां अप्रोच जाय तर ताका एक अर्ली स्टेजान आमी जर डिटेक्ट केले तर आमी त्या मनशाचें जीवन आमी वाचूंक शकता. इतलेंच सांगपाक म्हणून तुमकां आपयल्लें आसा की गोवा इज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट फाउंडेशन 1 टेस्ट. This will take a lot of people and private sector by shock because they are not doing this. We are going to be the first state to do it. And also we are going to ensure that cancer markers are going to be mandatory in any blood test that is conducted. So we will keep a database of these patients so that we are able to early detection of cancer and it will help us in improving our cancer protocols in the state.